राज्यातल्या नगरपालिका वाठारांत येवपी घरांक आनी कोयर शुल्क वाडोवपाच्या निर्णया आड शॅडो कावन्सिलाच्या वांगड्यांनी बुधवारा आंदोलन केलें। सरकारान पयलीं सरकारी वसाहती झोपडपट्टींतल्या सगळ्या घरांची नोंदणी करून तांचेर कर लावचो आनी मागीर नगरपालिका वाठारांनी कर वाडोवचो अशी मागणी शॅडो कावन्सिलाचो अध्यक्ष सावयो कुतिनोन केला। तशेंच आमची मागणी पुराय जावंक ना जाल्यार मडगांवकार केन्नाच पालिकेक सहकार्य करचे नात अशी शिटकावणी लेगीत ताणें दिला। मजगतीं पालिकेच्या कर शुल्कांत वाड करप हो म्हाजो निर्णय न्हय, तो आदेश राज्य सरकाराच्या अधिकृत राजपत्रांतल्यान आयला। हे कर वास्को, म्हापशा आनी हेर पालिकेक लागू केल्या देखून ते सगळ्यांक मान्य करचे पडटले अशें मडगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान सांगला। आमचो डिमांड आज 2016 साकून आमी बॉब मारीत आसा की तुमकां सपोज रेव्हेन्यू जाय जाल्यार कितलेशे हजारांनी प्रिमायसीस आहा मडगांवां जे एस केल्ले ना आनी एस केल्ले ना म्हणटकीर तांकां निदर हावस टॅक्स फारीक जाता ना म्हणल्यार तुगेले गार्बेज फीज कलेक्शन जाता। सो आमी डिमांड करीत येयल्ले आहा की हें डिस्क्रिमिनेशन जाता म्हण जो रिकॉर्ड तुमच्या हातून आसा रिकॉर्डान आसा टॅक्सेशन सेक्शनात जे प्रिमायसीस एस केल्ले आहा तांकांच तुम्ही एवरी टायम कितें नाल्यार कितें गिफ्ट दिता हें घालून एडिशनल बर्डन घालून फायनान्शियल बर्डन घालून। जेन्ना गार्बेज फीज घातिल्ले 2016 तेन्ना साकून आमी आवाज करीत आसा कित्याक वेस्ट जो जनरेट जाता फक्त एस प्रिमायसिसांचो जायना, हजारांनी प्रिमायसीस आसा जे एस जाल्ले ना, इन्क्लुडींग जायत जाणां खबर आसपा ना गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्स PWD क्वॉर्टर्स म्हणनाका, जुंता क्वॉर्टर्स म्हणनाका, कोंकण रेल्वे क्वॉर्टर्स म्हणनाका, पुलीस क्वॉर्टर्स म्हणनाका, प्रत्येक हे क्वॉर्टर्स आसा ते म्युन्सिपालिटीन एस केल्ले ना। सो एस केल्ले ना जाल्ले कारणान तांकां टॅक्सा रिकॉर्ड ना, सो तांकां गार्बेज फी लागना। सो मोर दॅन दॅट आनीकूय कितले हजारांनी प्रिमायसीस आहा जे वोट बँक्स आसात आनी त्या वोट बँक्सां टॅप करपाक आमच्या पॉलिटिशनाक हें काळी जायना आनी त्या कारणां लागून फक्त जेन्ना पयशांची शॉर्टेज पडली गार्बेज फीज लायले आनी शॉर्टेज पडली तेच गार्बेज फीज वाडयले। पूण कोणा लागता चिमटो लागता जे कोण एस केल्ले आहा, जे एस प्रिमायसीस केल्ले आहा तांकांच हो चिमटो लागता आनी हाजेर आमचो निशेध आसा। गार्बेज चार्जीस, डोर टू डोर गार्बेज चार्जीस कळ्ळी ही गव्हर्मेंटान वाडयल्ली कडेन आसा। ताजो ऑफिशियल सर्क्युलर आनी गॅझेट हांगा आसा, हांगा आसा। हें 2020 हें आमी वाडोवना, म्युन्सिपालिटीन वाडोवना, हें गव्हर्मेंटाचो ऑफिशियल गॅझेट हो। तातूंत आमी जे वर्साक 600 रुपया गार्बेज चार्जीस घेता ओन्ली रेजिडेन्शियल हावजीस, कमर्शियल ना, रेजिडेन्शियल हावजीस आमी 600 रुपया घेतात। गव्हर्मेंटाची रेट आयली आहा ऑफिशियल गॅझेटाची की 75 रुपया म्हयन्याक, म्हणजे जवळ जवळ वर्साक 900 रुपया 900 रुपीज म्हाका कोट केले कडेन आसा। आनी आमची न्ही गव्हर्मेंट आनी इट इज ऑलरेडी इम्प्लिमेंटेड बाय वास्को म्युन्सिपालिटी, काणकोण म्युन्सिपालिटी, म्हापसा म्युन्सिपालिटी ऑलरेडी इम्प्लिमेंटेशन जालां हाजें, ऑलरेडी जाला। ते ऑलरेडी 900 रुपया घेतात। इट इज ऑल ओवर गोवा, इट इज नॉट ओन्ली फॉर मारगांव म्युन्सिपालिटी आनी ती बी आमी वाडयली ना, आमी तांकां अजून लॅटर केलें ना। आमी ताजेर काल पयलींच हें म्हजें बरें आयलां आनी पयर गेल्ले विका बजेटाचे विशय आयकले हांव ताजेर डिस्कशन करूंक पावना। आज चीफ ऑफिसरी ना पणजे आमच्या हायकोर्टाक कोर्टाक सगळे हायकोर्टाक हांव वचपा आशिल्लो, कोण ना म्हणून हांवूय रावलां हांगा आनी हाजेर आमी डिस्कशन करतले आनी निर्णय घेतले। हावस टॅक्स वाडोवपाचें आमी पयर बजेटाचे मिटिंगेक प्रत्येक कावन्सिलर हें केलें की हावस टॅक्स तुमी डिस्कावंट म्हणून थोड्यांक लावना, ऑलरेडी एसेसमेंट चालू कडेन आसा, ऑलरेडी चालू आसा एसेसमेंट करपाक कळ्ळी। आमी डिटेल हावस टॅक्स असेसमेंट करतात, कांय कितलेशेच खूब विंगळ कारणां आसात। थोड्यांचो अशी डिमांड आसा पळय, थोड्यांचो असो एक डिमांड आसा कांय पब्लिकाचो की फॉर एग्जाम्पल हांवें इनवेस्टमेंट करपाक शॉप घेतला आनी दवरला आनी हांव खंय तरी फॉरेन कंट्रीजांत काम करता, हांवें शॉप घेतला आनी दवरला, हांव त्या भाड्याकूय दिना बंद करता। ताजें म्हजें म्हणणें कितें आसा, म्हजी शॉप बंद आसा न्ही, म्हाका ती गार्बेज तुमी हांव तुजी गार्बेज प्रोवायड करना, हांव गार्बेज आमी ते पर्टिक्युलर अशे थोडे केसी आहा, आमी ते पर्टिक्युलर ते एक फॉर एग्जाम्पल म्हजी शॉप आसा हांव म्युन्सिपालिटी एवॉर्ड करूं शकना, आमकां तसो सर्क्युलर ना गव्हर्मेंटाचो। थोड्यांक दिसता आपूण शॉपूच चलयना न्ही, आपल्या ती गार्बेजान फी कित्याक, हें ऑल ओवर गोवा चालू आसा। इट इज आतां हें डिसिजन ओवरऑल डिसिजन जावपा जाय, बाबा जें बंद आसा ताका गार्बेज चार्ज लावप ना, हें ओवरऑल डिसिजन आमी पर्टिक्युलरी मडगांव म्युन्सिपालिटी हें करूं शकना।